भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन जालें ताचो हांव समन्वयक आशिल्लो आनी पयलीं आंदोलन काँग्रेसाच्या विरुद्ध आशिल्लें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी ताचे सगळे लिडर आमच्या बरोबर आशिल्ले। मागीर भारतीय जनता पार्टीनूय जेन्ना विश्वासघात केलो जनते कडेन त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध आंदोलन आमी छेडलें। तें तांकां पसंत पडलें ना, ते चलचें न्ही म्हणून सगळ्या प्रकारे दडपणां लोकांचेर कार्यकर्त्यांचेर हाडपाचो प्रयत्न केलो, अनेक जाणांक कुशीक काडपाचो प्रयत्न केलो, पण काही जाण तांकां बदले ना, दे वर नॉट परचेजेबल आनी तें आंदोलन तशेंच रावलें। म्हजेर वैयक्तीक दृश्ट्या तरेतरेची दडपणां हाडपाचो ताणें प्रयोग केलो, कित्याक तो म्हणटालो श्री मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आतांचे आनी तेन्नाचे रक्षा मंत्री, तांचें म्हणणें आशिल्लें की तुज्या मुळे हें आंदोलन हें चलता, तूं फाटल्यान चल आनी मागीर त्या आंदोलनाचें जें कितें जाता तें जावं दी म्हणून हांवें सांगलें नथींग डुईंग आनी तें आंदोलन चलतलें आनी निर्णायक अवस्थेपर्यंत चलतलें। मागीर ताणें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें पद म्हजे कडल्यान काडून घेवपाचे खातीर वयल्या भारतीय जनता पार्टीचो हें केलो आनी अशी भाशा तेन्नाचो मुख्यमंत्री उलोवंक लागलो की कवच कुंडले काडून घेतली, आतां वाटेर तसे शरसंधान करा बी अशें। आनी दुर्दैवान कवच कुंडलां म्हजी गेली ना, तांची कवच कुंडलां गेली 21/13 आयले आनी त्यामुळे कवच कुंडलां शिल्लक रावली। पण कितलो हार्म करपाक जाता त्या आंदोलनाच्या। फेब्रुवारी 2016 निवडणुको जाल्यो, तर हांव खंयच उरपाक जायना नेतृत्व करपाक। अशा पद्दतीन म्हज्या पुताची म्हणजे ऑडी जी हें आसा वर्कशॉप वेर्णा, थंयच्यान तो जनरल मॅनेजर आशिल्लो ताका काडून उडोवपाक लायलो, कित्याक ताचो पात्रांव जो आसा तो GSIDCचो कॉन्ट्रॅक्टर, मोठो कॉन्ट्रॅक्टर तो, म्हणजे पूल बील मानपी कॉन्ट्रॅक्टर। त्यामुळे ताका नोकरे वयल्यान काडून उडयलो, तो गेले वर्षभर बेकार आसा। हें व्हडल्याच जाल्याची गजाल म्हज्या। तें जाल्या नंतर तांच्यांनी आनी एक हें केलें की विद्या प्रबोधिनी शिक्षण संस्था जी आसा परवरी, ती विद्या प्रबोधिनी ही कचऱ्यांतल्यान उबी रावल्या वयर। हे ताजे चेअरमॅन म्हज्या सायडीक आसा, हे ताजे एक मेंबर आसा। ही संस्था जी आसा ही पूर्व प्राथमीक आनी प्राथमीक मराठी मिडियमांतल्यान आमचे माजी रक्षा मंत्री आनी आतांचे मुख्यमंत्री आनी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे दोगूय जाण म्हजे मित्र। हे खंय जर सरकारी लेवलचेरूय जर उदाहरणां दिताले जाल्यार विद्या प्रबोधिनी आनी हेडगेवार शाळे सारक्यो संस्था तुमी सगळ्याक काडपाक जाय। मागीर तुमकां संख्या बिंख्या तुमी पडना। अशा पद्दतीच्या प्रोपागंडा नोव्हेंबरच्या पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं 6 म्हयने सुद्दां तांच्यांनी ही 2 इन्स्टिट्यूट्स दिल्ले। मागीर लक्षांत आयली ते दोनूय मॅनेजमेंटा नांव आसा आनी ते दोनूय मॅनेजमेंटाचे पालक आसतले, टिचर आसतले, हे नागरिकाचे फंडामेंटल रायट्स जे आसा तातूंत सेन्सिबल आशिल्ले लोक आमी तांकां कंपल्शन करिना, पण मोठ्या संख्येन ही इन्स्टिट्यूट्स आर नॉट मियरली पोर्शन टिचिंग इन्स्टिट्यूट्स, ती मनशाचें मॉरल बिल्डअप करता ताजेशी संबंधीत सगळ्यांची अशी इन्स्टिट्यूट्स ती। त्यामुळे ह्या 2 इन्स्टिट्यूटच्या हें हावळ हाडपाक जाय म्हणून थंय इंटरफियर करपाचो प्रयत्न केलो। हेडगेवारांतलो प्रयत्न पूर्ण आमी फेटाळून उडयलो। गेलो तो 10 मेंबर थंय अदीक घेतले गेले, आमी घेतले आनी 2-4 मेंबरांक हाताशी धरून जे उलथापालत घडोवन हाडपाची आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स करपाचो हो प्रयत्न आमी हाडून पाडलो। तो विद्या प्रबोधिनीचेर प्रयोग केलो, ताजेर हांव उलयना कित्याक तें सबज्युडिस आसा मॅटर। पण ती संस्था जी आसा ती निखळपा खातीर 18 मेंबरांक उखलून तांची मिटींग मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आसतना आनी थंय रक्षा मंत्र्याच्या उपस्थितीत आनी जे खोटे आरोप जे आमचेर केले गेले ताजेर सही रक्षा मंत्रीची, माजी मुख्यमंत्र्याची, अशा पद्दतीन जालें। हांव ताजे डिटेलान वचना कित्याक तो वेगळो विशय स्वतंत्र म्हणून हांव घेवन मागीर उबो रावता। आनी कशा हीन दर्जाचेर सकयल्या पातळीचेर हे एज्युकेशना खातीर आमी येदें व्हडलें करता, दर्जेदार शिक्षण देणार, मातृभाषातूनच शिक्षण झालं पाहिजे अशें म्हणणारे लोक राजकारणा खातीर कितले नीच लेवलचेर चुको कोण करता, पापां कोण करता ते। पण तुमी हांव सांगता तशेंच करपाक जाय, ताजे फुडें वचपाक जायना। तुमी हम करे सो कायदा हें जे आयकना तांकां खणून काडपाचें परमेश्वरा कडेन सोपयल्लें आसा। मनशा कडेन आनी खंयच्या पॉलिटिशियना कडेन तेन्ना
त्यामुळे न्यायाच्या दरवाज्यात थंय आसा आमचे सगळ्यांचे, आणि म्हणून ताचो उल्लेख हांव करिना. पण त्या शाळेत आता हांव वैयक्तीक वेलिंगकर, तुम्ही खलास करा, नो प्रॉब्लेम. म्हाका अरेस्ट करपाचो प्रयत्न जालो, बरेंच म्हणजे मिनिट्साच्यो कॉपी मागल्यो, त्यो एक दीस लेट दिल्यो, शुक्रार दीस दिली न्हू, सोमार दीस सकाळी दिली. म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे फोन बीन येवन ताका रजिस्टर जो नॉर्थ आशिल्लो ताका अरेस्ट करा ताका. ताणें सांगलें अरे देर इज नो प्रोविजन ऑफ अरेस्टिंग. ताजेर मागीर रिपरकशनां जालीं आमच्या माजी विद्यार्थ्यांनी म्हज्या. हांव अनेक ठिकाणी हांवें शिकयलां, हांवें शिरोडा शिकयलां, मांद्रें शिकयलां, डिचोले शिकयलां. हे सगळे म्हाका खूब मानतात लोक, भुरगेच मानिनात, तांचे पालक सुद्दां मानतात. आणि त्यामुळे भरपूर मोठें रिएक्शन त्या वेळाचेर आयलें. अरेस्ट करपाचें प्रोविजन ना, पण सत्ता कितेंय करूंक शकता अशा पद्दतीन दिशिल्लें. थंयच्यान आमी हे वैयक्तीक सुडाचो बरें आसा, इट इज ओके, आय एम प्रिपेअर टू फेस इट, नो प्रॉब्लेम. पण इतली वर्सां लागून ह्या तरेतरेच्या लोकांनी, पालकांनी, पेट्रन्स जे जावन गेले तांच्यांनी जी संस्था उभी केल्या, आणि रेअर संस्था म्हणून उभी केल्या, सर्वसामान्य संस्था न्हय, ती संस्था जी उभी केल्या ताजें एक्च्युअल एज्युकेशनल प्रोसेसूच काबार करपाचो प्रयत्न राजकीय दडपण वापरून हांच्यांनी चालू केलो. हांवें पळयलां की सगळ्यो सत्ता ज्यो जावन गेल्यो, महाराष्ट्रवादी गोमंतक जावन गेले, काँग्रेस जावन गेले, ह्या सगळ्या सत्तांतले सत्ताधीश जे आसा ताणें सुद्दां जें करूंक ना, शिक्षण क्षेत्रांतली एखादी संस्था बरी काबार करपा खातीर, दर्जेदार शिक्षण देणारी संस्था काबार करपा खातीर ह्या ह्या टोकाचेर वतले अशें म्हाका दिसूंक नाशिल्लें. हांव खूब तेंप रावलो, हांवें पेशन्स धरलें, आनी त्यामुळे आतां पेशन्स सोंपलें सगळें. आणि म्हणून हांव आतां प्रेसा समोर आयलां, जनते समोर. रिकामी जागा जर जाली टिचराची जाल्यार ताच्या खातीर NOC घेतात गव्हर्मेंटा कडल्यान, मागीर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक नोटिफाय करतात अशी वेकन्सी आमचे कडेन आसा, लिस्ट धाडा म्हणून. मागीर लोकल न्यूजपेपर्स आसा तातूंत एडवर्टायजमेंट दितात. मागीर सरकारी अधिकारी जो आसता ADI बी ताका कळयतात की तुजी कन्विनियंट डेट दी आमकां फॉर कंडक्टींग इंटरव्यूज. मागीर तो दिल्या नंतर इंटरव्यू जाता, तातूंत कॅन्डिडेटाक आपयतात आनी तातूंत गव्हर्मेंटाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता. मागीर मिनिट्स तयार केले वतात ऑफ इंटरव्यू. हे मिनिट्स सगळी कमिटी जी आसा इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह सायन करतात. ते मिनिट्स सायन जाल्या नंतर एक फॉर्मालिटी गव्हर्मेंट डायरेक्टरान करपाची आसता की ताणें एप्रुवल दिवपाचें आसता टू द मिनिट्स. ऑब्जेक्शन घेवपाचें जाल्यार ADI घेतात, तो तें करूंक दिना, तुमकां नियमा भायर वचूंक दिना. त्यामुळे सगळें सुरळीत आसा. हे 9 जे आडायले आमचे पॉलिटिकली सूड म्हणून आडायल्या, अरे तो वैयक्तीक सूड म्हजेर घेतिल्लो जाल्यार घे रे, पण शाळा जी आसा इतल्या लोकांनी उभी जी केल्ली आसा ती काबार करूं नाका तर तुमी. विद्या प्रबोधिनीच्या प्राथमीक 3 टीचर अपॉइंट केले, तांकां पगार ना. हायस्कूल जे आसा ELD सामान मेमोरियल म्हणून ताजे 2 टीचर अपॉइंट केले, तांकां सॅलरी ना. आणि हायर सेकंडरी जे आसा विद्या प्रबोधिनी ताजे 4 टीचर जे आसा त्या 4 टीचरांक सॅलरी ना. लक्षांत दवरा, हांवें दीस काडल्या, पगाराचो जर दीस जर फुडें जर गेलो जाल्यार कितें अवस्था जाताली मनशाची. एखादा पगारदार, हे पगारदार मनशाक खबर आसा ज्याचो बँक बॅलन्स ना पॉलिटिशियना भशेन, त्यामुळे तांकां खबर आसा. एक टीचर असो आसा हातूंतल्यान हायर सेकंडरीचो, ती मायग्रेशन केस, म्हणजे ही वॉज वर्किंग ऑन परमनंट पोस्ट इन सम अदर हायर सेकंडरी स्कूल. ही हॅज स्विच्ड ओवर हियर, तो हांगा आयलो लागीं पडटा म्हणून. ताका मायग्रेशन म्हणटात. गव्हर्मेंट हॅज टू अप्रूव दॅट मायग्रेशन. मायग्रेशन अप्रूव करूंक ना ताजें. ताजें लोन आसा, ताजें लोन इन्स्टॉलमेंट आसा, तो डिफॉल्टर जाला थंय सगळ्याक, आनी लोनाचें सगळें हें जाता, पयशे भरपाक जाय आनी कितें म्हणून. बायल भुरगीं घरा एकलोच नोकरी जर करता अश्यो केसीस आसा. लग्न आतां ठरलां पण पगार ना, आतां लग्नाक खर्च करतलो जाल्यार अशा गरीब घरांतले भुरगे आसात ह्या हातूंतल्यान. आतापर्यंत ह्या शाळेची परंपरा आसा, एक पयसो विद्यार्थ्या कडल्यान एडमिशनाक किंवा खंयच्याच पिऊन टू प्रिन्सिपल अपॉइंटमेंट करता आसतना घेतलो ना. वी नेवर सोल्ड एज्युकेशन. अशा ताठ मानेन उबें आशिल्लें इन्स्टिट्यूट जें आसा ते राजकीय सूड म्हणून तुमचो हें करपाचो अधिकार हांगा कोणाक दिल्लो ना. आनी म्हणून हें सगळें तांच्यांनी केलां. बरें, परत परत रिमांयडर केले. रिमांयडरान रिप्लायूच दिना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. 2 रिमांयडर जाले प्रत्येक संस्थेचे, रिप्लाय दिना. मागीर जेन्ना हेडमास्तर वचून विचारता, सर आमचें कितें जालें, मातशें करा म्हणून,
ना तुम्ही ते मातशें सीएमा कडेन उलयलें बरें. वॉट द हेयर डिपार्टमेंट्स तयार जे केल्या जातून ऑथरायज्ड डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आसा ताजे कडेन ऑथॉरिटी आसा तो शंड कित्याक जाता? वाय डजंट ही एक्सरसाइज हिज पावर्स एज डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन? तर हें सगळें केल्यानंतर तो सांगता ताजे कडेन उलय. आनी एका मनशा कडेन ताचें नांव येना मुद्दम की मुख्यमंत्री पर्रीकारांची सगळीं कामां एज्युकेशनांतली करपा खातीर म्हणून एक जो ऑफिसर जो बसयला ताज्या कडेन चला म्हणून सांगता हे सगळे मोठे अधिकारी. मागीर ते आनी एक नांव घेतात, सीताराम नायका कडेन चला म्हणून सांगता आमकां. सीताराम नायक म्हजो कोण? सीताराम नायक गव्हर्मेंटाचो कोण? सीताराम नायक एज्युकेशनल प्रोसेसाचो कोण? ह्या प्रोसेसान कितें देणें घेणें आसा सीताराम नायकाक? त्यामुळे हांवें सांगलें बरं हें बरोबर न्हय म्हणून, तुमी हें बरोबर करिनात म्हणून. आनी शेवट रायट टू इन्फॉर्मेशनान एक रत्नदीप नायक म्हणून फाटल्यान आसा, पाटील म्हणून इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो, तो बरो म्हयनोभर रावलो आनी ताणें मागीर रिप्लाय दिलो फेब्रुवारीन ताका की नील म्हणून. ताणें मागलें कितें? एप्रुवल्स प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी लेवलचेर तरेतरेच्या तालुक्यान कितले पेंडींग आसा अजून दिवना, इन्क्लुडींग मायग्रेशन्स. नील म्हणून ताका उत्तर आयलें. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन पॉलिटिशियन्स फटींग म्हणून आमी जाणा आशिल्ले, फटिंगाचे बापूय म्हणून आमी जाणा आशिल्ले. हे लोक डायरेक्टरेटान पैसे खातात गव्हर्मेंटाचे, आमचे जनतेचे, आणि खोटे उलयतात आणि खोटे लेखी दितात ते. ताजेर अपील आसा, ताणें अपील केलां. सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, फर्स्ट एपेलेट, सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, हें सगळें चालू आसा हो प्रोसेस. दॅट इज अ म्हणजे खोटें उलयलें आणि मागीर जेन्ना सगळें लक्षांत आयलें, हें हाडून दिलें, त्या वेळाचेर ना मातशें हें जावपाचें ना, हें करपाक जाय म्हणून. आतां कितलो ते रुटीन नॉर्मल मॅनेजमेंट जे आसता आनीकूय आडायल्लें अशें लक्षांत आयलें. तवडकराचें आडायल्लें शाळेंत. पण सम मंथ्स बॅक जुना पासून आडायल्ले ते. पण मागीर ताणें कितें केलें की तवडकर गेलो ना, हेडमिस्ट्रेस बायल जी तवडकराची आसा तिने मुख्यमंत्र्या कडेन वचून मागणें केलें की शाळेक तूं हें करूं नाका. त्या बरोबर दिलें. हांगा आमच्या पैकी कोणूच आमी मुख्यमंत्र्याचें आनी कोणाचें खंय घेवन खातात. आमकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन लागता न्ही. नियमा भायर आमी वागता जर आसत जाल्यार वेगळी गजाल. आमी नियमान आसात मरे ते, आनी आमकां हाका चल, थंय चल, थंय चल. ताणें आमकां सांगलां की एक सूय सुद्दां हालूंक जायना. ही उतरां तांची. विद्या प्रबोधिनीतली एक सूय सुद्दां जर हाडली जाल्यार म्हाका कळपाक जाय ते कोणाचो मद, कितलें अमरत्व दिलां देवान तुमकां, राजकीय अमरत्व. आनी ते म्हणून हें चालू आसा. हें तेन्नाचेंच न्ही, हें अजून चालू आसा. आनी ताज्या खातीर दुर्दैवान आज एज्युकेशन मिनिस्टर आजारी आशिल्ल्यामुळे हांगा ना. तो केन्ना येतलो हाजो पत्तो ना. आनी ताण जो सांगून जो गेला, बजावन गेला, तातूंत हे सगळे डायरेक्टर जो एक्सटेन्शनाचेर आसा ताका आनी 1 वर्स मेळ्ळें जालें जाय एक्सटेन्शन, जाल्यार ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ते इनकेपेबल ऑफ गिवींग जस्टीस टू अस. आमी कितें घोडे मारलां विद्या प्रबोधिनीन, आमच्या 9 टिचरांनी कितें हें केल्लें आसा तें लक्षांत हाडून दिवचें अशें म्हणून एक हें जें आसा. एक अशें आमी ह्युमन रायट्स कमिशन जें आसा ताजे कडेनूय आमी आतां अर्ज केला की तांकां मेंटल टॉर्चर तुमी इन्फ्लिक्ट करतात. त्यामुळे ह्युमन रायट्स कमिशनाक आमी ऑलरेडी अर्ज दिल्लो आसा. आमी ह्यो सगळ्यो लोकशाहीच्या दृश्टीन जे करताले आनी वेळ जर पडलो, रस्त्यार जर उतरपाक जाय जाल्यार रस्त्यार उतरतले. हें हांव सांगून आयलां डायरेक्टराक मेळून. त्यामुळे तुमकां शेकतलें म्हणून हें प्रकरण. एक कितें जाता, हे जे कितें चुको करता पळय, पॉलिटिकल ब्लंडर्स करता, त्यो केन्ना केन्ना हाजेर येना. 4 लोकांक खबर नासता ते. लोकांक वयर वयर ज्यो प्लांटेड न्यूज ज्यो आसता त्यो पळयतात आनी लोक इन्फ्लुएन्स जातात. आनी म्हण कोणें तरी धाडस करून उलोवंक जाय म्हण आमी ठरयलें की आतां उलोवया म्हणून. दुसरो एक विशय आसा ताका टच करपाचो ना, कित्याक तो सबज्युडीस. तो एकदां भायर जर सरलो जाल्यार लक्षांत येतलें की आतां पर्यंतच्या खंयच्याच सत्तेन सूड बुद्धीन कोणा कडेन जें वागूंक ना, तशा प्रकारच्या सूड बुद्धीन हे सरकार वागता. आनी कोणा कडेन वागता? रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन. एज्युकेशनल एक्ट जो आसा 1984 चो, गोवा दमण दीव, तर तातूंत एक प्रोविजन आसा. त्या प्रोविजन जे एक्टांतलें आसा तें कितें सांगता खबर आसा? रूल नंबर 76 आसा. तो दाखयलो हांवें डायरेक्टराक, म्हणजे लेखी घातलें ताका वाचा म्हणून.
रूल नंबर 76(4) जे आसा पळया, द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शाल बी डीम्ड टू हॅव अप्रूव्ड एन अपॉइंटमेंट मेड बाय द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ एन एडेड स्कूल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 75. म्हणजे एज पर क्वॉलिफिकेशन्स आनी कितें जे कितें रिक्वायरमेंट नॉर्म्स असतात ते कंप्लीट जर केले जाल्यार 3 महिने जर ताणें जर दिलें ना अप्रुवल जाल्यार इट इज टू बी डीम्ड अप्रूव्ड. म्हणून हांवें पत्र जे सेक्रेटरीन म्हणून डीम्ड अप्रूव्ड तुजें आतां थंय 5 महिने आनी 8 महिने लायले न्ही रे. आनी त्यामुळे सॅलरी रिलीज करा म्हणून अकाउंट नंबर दिवचो पडटा ताणें सॅलरीचो तो दिया म्हणून. तर गेले 1 म्हयनोभर म्हाका ताचो रिप्लाय कांय ना. त्यामुळे हें प्रकरण जें आसा म्हणजे हातूंतले ऑफिसर्स एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतले इन्क्लुडींग डायरेक्टर हे जनतेच्या प्रती विश्वासघात आनी द्रोह करतात. हांकां गार्डियन्स म्हणून बसयल्ले आसा थंय एज्युकेशनल प्रोसेसाचे. हे गार्डियन्स ना, हे लाचार लोक आसात पॉलिटिशियनाचे आणि आपल्या जॉबाच्या इंटरेस्टा खातीर एक्सटेन्शनाच्या इंटरेस्टा खातीर खंयच्याय थराक वचपाची तांची तयारी आसा. ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट सांबाळचे ना, सपोर्ट करचे ना, काबार करपाक मात्र ते जाय तशी मदत जी आसा ते हांजी हांजी करून करतले. हे चलेगा न्ही. आनी म्हणून हांव एक वॉर्निंग दिता, सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून वॉर्निंग दिता, फ्री सिटीजन. हांव केवळ सेक्रेटरीज ना थंय, आय एम ए सोशल वर्कर. हांव जनसामान्यांनी मिसळणारे मनीस म्हणून आसा आणि असे अनेक लोक आमच्या बरोबर सगळे आसा. हे मॅटर जे आसा ह्या गोवा लेवलचेर मॅटर व्हरतलो. शिक्षण क्षेत्र हे बिन दडपण चलपाक जाय. शिक्षण क्षेत्र हे लाचार उरपाक जायना राजकारण्यांचे. ह्या दृश्टींतल्यान डेव्हलप जावपाक जाय. हाज्या खातीर राजकारण्यांनी सुद्धा हस्तक्षेप करपाक जायना. मदत करपाक जाय जाल्यार हस्तक्षेप करात, थंय मदत करचे ना. ते अनेक संस्था पाड पडटात पळय सरकारच्यो, थंय मदत करिना, नाका थंय करतात. कमिशन मारपाक जाय म्हणून GSIDC 4 भुरगे आनी 3 भुरगे आशिल्ले जे फाल्यां चलची ना संस्था त्यो बिल्डिंग्यो बऱ्यो चकचकीत करतात. गिरकर वाडा म्हणून हरमला आसा मुख्यमंत्र्याच्या, माजी मुख्यमंत्री हातूंतल्यान. त्या गिरकर वाड्यान आतां गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आयल्या. ती शाळा कित्याक बांदली? ज्यो शाळा बांदपाक जाय थंय माना मरे, संडास बांदपाक जाय थंय संडास माना मरे. तुम्ही स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट भलत्याच कडेन करतात तरेतरेच्या हाजे कडेन. त्यामुळे हांगा शून्य ठरलेले लोक जे आसा आणि दर्जेदार शिक्षणाचो बोवाळ मारणारे लोक जे आसा ताणे अशा प्रकारे फेल जाल्या त्या जनतेच्या विश्वासांतल्यान. ही गजाल सगळ्यांच्या समोर येवची म्हणून हांवें मानसीक कोंडी जी आसा, अनॉयमेंट जो आसा तो सुद्धा इंडियन पिनल कोडान येता. मेंटल टॉर्चर एखाद्याक देणे जे आसा इंडियन पिनल कोड टेक्स केअर ऑफ इट. आमी तें स्टडी करता. म्हणजे हे दिवन चलना. म्हणजे हाजे कडेन चल, सितारामा कडेन चल, अमक्या कडेन चल, तमक्या कडेन चल. फंडामेंटल रायट आमचो तो. तूं उपकार करूं नाका आमचेर. कोणाचे उपकार नाका आमकां, मंत्र्याचे आनी हाजे कोणाचे. आणि त्यामुळे हो फंडामेंटल रायट कसो राखपाचो आणि सांबाळून दवरपाचो हें आमी जाणा. इमर्जन्सीच्या वेळार हांव जेलानूय गेलो. 10 महिने जेलांत आशिल्लो हांव इमर्जन्सीच्या विरुद्ध सत्याग्रह करून. आणि त्यामुळे म्हाका सांगपाची गरज ना कोणे कितें करपाक जाय तें. स्वातंत्र्य कितलें इम्पॉर्टंट आसता तें म्हाका सांगपाची गरज ना. लाचारी कितली हीन आसता आनी नीच आसता तें म्हाका सांगपाची गरज ना. आणि त्यामुळे हो प्रश्न आतां जनते समोर दवरचो आनी हांव सगळें करतलो. हांकां भाग पडपाचें. हांव 8 दीस एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिता. त्या हातूंतल्यान 20 तारखे पर्यंत म्हजे कडेन सगळें एप्रुवलां जर आयलीं ना संस्थे कडेन ह्या सगळ्यांची 8 महिने रखडलेली जाल्यार जनक्षोभाक सामोऱ्या वचपाची तयारी एज्युकेशनच्या डायरेक्टरान दवरची. अशें उघड हें हांव इशारो त्या हांकां हांव दितां.